म्हाज्या आवय बापायन म्हाका खूब हेल्प केला. तूं चेडू कित्याक वचनाका, कित्याक वयता बेजबॉलाक अशें केन्नाच म्हणलेलें ना. ती सदांच म्हाका एनकरेजमेंट करताली की तूं चल, बाकी सगळें आमी पळयता. तसोच म्हाज्या घोवानूय म्हाका खूब सपोर्ट केला. आतां भुरगो जावन सुद्दां तो म्हाका म्हणटालो तूं चल, आपूण भुरग्याक पळयता. केन्नाच म्हाका तूं कित्याक वयता, घर सांबाळ, भुरग्यां सांबाळ अशें म्हणलेलें ना. हांवें 2 फावटी इंडिया रिप्रेझेंट केल्या. एकदां हांव जपानाक वचोन येयला वर्ल्ड कपाक आनी सेकेंड म्हणल्यार हांव LG कपाक वचोन येयला आनी तेन्ना हांव कॅप्टन आसलेलें. हेच्या पयलीं हांवें गोवा खूब फावटी रिप्रेझेंट केला. तितून म्हाका 9 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर मेडल्स आनी 3 ब्रॉन्झ मेडल्स मेळिल्लीं आसा. आनी तितून हांव पिचींग करतालें. म्हाका खूब फावटी बेस्ट पिचर म्हणूनय अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. म्हाजो जो हेड कोच आहा तो दिलीप नायक, तो आमच्या स्कुलाचो PE टिचर. हांव ज्या स्कुलान शिकला विवेकानंद विद्यालय बोरी, थंयचो PE टिचर. ताका लागून हांव बेजबॉलान पावलें. सेकेंड म्हणल्यार म्हाजी सिस्टर कविता गावडे, तेवूय SAची कोच. तें बरें पयलींच्यान एक 10 वर्सां पयलींच्यान बेजबॉल खेळटा आनी ताका लागून म्हाकाय बीन बेजबॉलाची आवड जाली आनी हांव बेजबॉलान पावलें. आतां हांव सद्या सेकेंड एशिया कप बेजबॉल चॅम्पियनशीप इंडियेक रिप्रेझेंट करता. तो टुर्नामेंट जॉंग्सन चायना हांगा 9 to 15 नोव्हेंबर ह्या डेटीन जातलो.